नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। आदलो मंत्री मिकी बेपत्ता, पुलिसांक दिसना। मिकी आड अटक वॉरंट वाडयले आनी 5 दीस पुलिसांचो मिकीचो आपालिपात चालूच। मुख्यमंत्री म्हणटा कायद्यान कितें जावपाचे ते जातले। सत्तरीतले पालीत दोंगरार मेळो मेल्लो माकोड। राना अधिकारी, भलायकी अधिकारी, दिल्लीचे एनसीसीडीची टीम करता किट्टींचे परीक्षण। 21तली 18 जाणांची सॅम्पल्स पॉझिटिव्ह। मायनिंग सुरू जावपाची धडगत ना। मिनाचो प्रेस वाडपाची शक्यताय ना। निर्गत ड्युटी देवना। मायनिंग परवडपाचे ना। मायनिंग उद्देगांच्या महासंघाक दिसना आशा। दोना पावला मिनेरांची परिषद। वर्सांची वर्सां आयपीएचबीत अडकल्ल्या दुयेंतीक व्हरतले चिमला केंद्रात। आयपीएचबीत अडकल्यात 120 दुयेंती। लायटीचे खांबे बाकीच्या गजालीक वापरतल्यांकडच्यान सरकार घेतले पैसे। आणि राष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्तीत 3 नवे रिकॉर्ड। हरियाणा, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राच्या भुरग्यांनी गाजयलो दीस। खबरो विस्तारान। आदलो मंत्री मिकी गायब जाला। पुलीस धरून कोणाकच खंयच तो दिसना। ताजो पत्तो लागना म्हण पुलिसांनी सांगले उपरांत मडगांवच्या कोर्टान अटक वॉरंट आनीक 5 दिसांनी वाडयले। मिकीक सोदपाक पुलिसांनी केल्ल्या यत्नांचेर कोर्ट सातिस्फेत ना। मिकीक फरारी घोशीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्यार ताचे फावतले म्हण कोर्टान पुलिसांनी केल्ल्या मागणेक न्हयकार दिलो। इंजिनियर मारपीट केशीत ताका 6 म्हयन्यांची कादय पडल्या। कोर्टात शरण येवपाचो ताजो प्राझ सोंपला। आदलो आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोक सोदपाक फाटले सप्तकभर केल्ल्या कथीत यत्नांचेर कोलवा पुलिसांनी शुक्रारा जेएमएफसी कोर्टाक रिपोर्ट दिलो। मिकीचे फोन लोकेशन खंय दिल्लीन ट्रॅक जाल्ले। त्या आधाराचेर कोलवा पुलिसांची टीम मिकीक धरूंक खंय दिल्ली गेल्या। बाकीच्या राज्यांतल्या पुलिसांक आनी सगळ्या विमानतळांक मिकीचेर अलर्ट दिला म्हूण पुलिसांनी कोर्टाक सांगले। मिकीक फरारी घोशीत करचो म्हूण पुलिसांनी कोर्टाकडेन मागिल्ले। Kolwa police had sent the warrant back saying that Miki cannot be found and to issue a proclamation. But the court today observed that the Kolwa police had not done enough investigation to try and track down Miki Pacheco. So the court has extended the warrant of arrest by 5 days from today. पण मिकीक फरारी घोशीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्यार मिकीक आनीक 30 दिसांचो नोटीसीचो वेळ मेळटलो। पुलिसांक मिकीक धरपाक जमूंक नाशिल्ल्यान ताका सोदपाचें काम आनीक नेटान करपाचो आदेश कोर्टान पुलिसांक दिला। Court felt that the Kolwa police had not done enough to arrest Miki Pacheco, and the court has made certain observations where the cops have failed, and the court has asked the in charge of Kolwa police station to take appropriate steps as directed by the court today. मिकीचो सध्या पत्तो ना हे गृहमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारांनी मान्य केले। कायद्याप्रमाण सगळे जातले म्हूण पार्सेकार उलयता। जो कायद्याचे सोपस्कार आसात, कायद्या समोर सगळे समान आसात आणि त्यामुळे लॉ विल प्ले इट्स ओन रोल। त्या कायद्यान आपले हे करचे। वाय आय वूड नॉट इंटरफियर। वीज खात्याचे ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकर मारपेट प्रकरणात मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या आनी मिकीक कोर्टाक शरण येवपाचो सोडून अटक चुकयत भोंवता। ताणें सध्या सुप्रीम कोर्टान पुनर्विचार याचिका घाल्ली आसा। ती सुनावणेक येतली म्हूण मिकी रावला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। माकड रोग पातळिल्ल्या 70तल्या पालीचे दोंगरार मेल्लो माकड मेळ्ळा। राना अधिकारी, भलायकी अधिकारी आनी दिल्लीचे नॅशनल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिसीजाचे टिमीन दोंगरार वचून पळोवणी केली। थंयचे किट्टींची सॅम्पल्स चाचणेक व्हेल्यात। मात माकड कुशिल्ल्यान तो पोस्टमॉर्टम करपाचे परिस्थितीत ना म्हण राना अधिकाऱ्यान सांगले। वैजकी अधिकाऱ्यांनी 21 जाणांची सॅम्पल्स चाचणेक व्हेल्ली, तातूंतली 18 पॉझिटिव्ह आयल्यात। नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलाची टीम शुक्रारा वाळपय भलायकी केंद्रान गेली। थंय वचून तांणी दुयेंतींचो अभ्यास केलो। ते उपरांत ही टीम पाली गांवांत पावली। राना खात्याचे अधिकारी, भलायकी अधिकारी आनी हेरांक वांगडा घेवन ही टीम दोंगरार गेली। थंय एक मेल्लो माकड आसा अशी खबर मेळिल्ल्यान टीम थंय गेली। माकडाची कुशिल्ली कूड आशिल्ल्याची खबर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। सूर्यकांत सावंत ह्या म्हज्या ऑफिसान फोन कॉल केले आनी म्हाका सांगले की
श्रीकांत सावंत हेजे काजूचे दोंगरार आसा, वाघेरी दोंगरार थिंगा एक वाघ हे आसा म्हणून मंकी मेल्लो आसा. आमी हेची टीम घेवन एनिमल हजबंड्रीचो डॉक्टर आनी दिल्लीची टीम तेची बरोबर आमी दोंगरार वयर चडले आनी आमच्या बरोबर वयर चल्लो श्रीकांत चडलो आनी तेणें आमकां स्पॉट दाखयलो आपल्या काजींनी. फर्स्ट तीन जागे दाखयले आमकां तेणें. एका जागेचेर तेणें आसलो थिंगा कांयच नासलें, दुसऱ्या हेचेर नासलें. लास्ट स्पॉट आसलो थिंगा तेंचो मुट्टे हें काडटा तो स्पॉट आसलो थिंगा हो माकूड पडलेलो मुकलो उलटी केल्ली तेणें आनी थिंगा तो फुडें असो वडोन वचून तेजे कडेन हें केल्लो मेल्लो तो. तेंच्यांनी तो लिफ्ट करून असो एका व्हाळाक असो हुंड कशी आसा तितून उडयल्लो आसा. मी तो पळयलो पण तेजी पोस्टमॉर्टम करूंक शकले ना कारण एकदम डिकंपोज जाल्लो. इतले मजगतीं रक्ताचे नमुने घेतिल्ल्या 21 दुयेंती मदले 18 लोकांच्या रक्तांत कॅसुनर दुयेंसाचे विशाणू मेळ्ळ्यात. दिल्लीच्यान आयिल्ल्या नॅशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल टिमीच्या 2 वांगड्यांनी पाली गांवांत वचून लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडली. शेनवारा परतून ही टीम पाली गांवांत वचपाची आसा. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. गोंयचे बायलेक परत सुरू जावपाची धडगत ना. आंतरराष्ट्रीय बाजारात फुडल्या कांय दिसांनी मिनाचो प्रेस वाडपाची मात्तूय शक्यता ना. बाकीच्या देशांतल्या सवाय भितर मीन मेळिल्ल्यान मिनाचो दर वाडूंक शकना म्हण मीन उद्देगांचो महासंघ फिमी म्हणटा. परिस्थिती अशीच उरल्यार गोंयचे मायनिंग चालू जावप कठीण. मीन निर्गत ड्युटीक लागून निर्गत परवडना म्हण फिमीचो सेक्रेटरी जनरल R.K. शर्मा दोनापावला फिमीच्या परिशदेंत उलयलो. निर्गत ड्युटी रद्द करची म्हण फिमी मागता. In my study or analysis, iron ore prices will never increase hereafter. Might be in India they may increase depending upon the local demand, but international prices will not increase for the simple reason that China, which was the main importer of iron ore, is providing subsidy to their own iron ore mining. International prices will come down because there is so much of surplus capacity in the international market. Many of the big companies are shutting their mining operations. So Goa has to find its own way how to now overcome this situation. मिनावेलो निर्गत कर रद्द करचो अशी मागणी फिमीन केल्या. We are requesting for reduction in export duty. How much percentage? We have asked for abolition. Total abolition we have asked for total abolition. फिमीच्या सेक्रेटरी जनरलान शाह आयोगाचेर खर टिका केली. न्यायाधीश शाह आयोगान केल्ल्यो शिफारसी सरकारान गंभीरपणान घेवंक ना अशें शर्मा म्हणटा. Shah Commission started with a negative perspective. The one gentleman there you be saying is a negative thinking man. I want only to tell you what the central government on Shah Commission's took action taken report. That is the indication how seriously the government took its recommendations. राजकारणी आनी सरकारी बाबूंच्या नॅक्ससाक लागून बेकायदेशीर मायनिंग जाले असो दावो शर्मान केलो. Illegal mining has taken place. Let us be very frank in this country. But it is but it is the lack of governance. One thing, it is the first joint collaboration of politicians, ruling politicians and the bureaucrats. फिमीची 2 दिसांची बसका शुक्रारा सिदादे गोवा हॉटेलांत सुरू जाली. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या बसकेचें उक्तावण केलें. गोंयांतलें मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू जावचें म्हूण सहकार्य करपाचें उतर पार्सेकारान दिलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.